नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंग धोरण बुधवार मंत्रिमंडळामुखार हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण लीज नूतनीकरण, मायनिंग करपी कंपन्यांचेर अतिरिक्त अधिभार, पुराय गुप्त रितीन धोरणाचो मसुदो तयार। उदका स्रोत इंजिनियर गोडबोलेच्या आत्महत्ये केशींत काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकाराचें नाव। पोलिसांनी घेतल्यो स्टाफ आनी घरच्यांच्यो जबान्यो, पॉल्सांचो तपास सुरू। मोगोक सोडचो म्हूण बीजेपीत सूर, सुदीन म्हणटा युतीक कमीत कमी 10 वर्सां। पर्रीकार म्हणटा कार्यकर्त्यांक दिसता तातूंत चूक कांयच ना। विष्णू म्हणटा थोड्यांक वस्तुस्थिती खबर ना। अविश्वास थारावाक भिना, थाराव हाडचे परस अध्यक्षपद सोडूंक सांगिल्लें जाल्यार पद सोडपाचो। गोय राज्य सहकारी बँकेचो चेअरमॅन उल्हास फळदेसायाची प्रुडंटाचे हेड ऑनांत उतरां। फोंड्याचें क्रांती मैदान सारकें करपाक दिल्लो परवानो घेतलो फाटीं। फोंड्या पालिकेन घेतलो निर्णय। प्रकरणाची चवकशी करूंक काँग्रेसीन पालिकेक दिला 15 दिसांचो प्राझ। आनी आशियाई खेळा सर्तींत भारताक 2 भांगरा पदकां। टेनिसांत सानिया मिर्झा, साकेत मिनेनी जोडी जैतिवंत। सीमा पुनिया डिस्कसांत वस्ताद। बजरंगा कुस्तींत रुप्या पदक। खबरो विस्तारान। मायनिंग धोरण बुधवारा मंत्रिमंडळा मुखार मंजुरी खातीर येतलें। हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण लीज नूतनीकरण करपाची तजवीज धोरणांत आसतली। तेच बरोबर मायनिंग करपी कंपन्यांचेर सरकार अतिरिक्त अधिभार घालतले। पुराय गुप्त रितीन ह्या धोरणाचो मसुदो सोमारा सांजे तयार जालो। खण धोरण फुडल्या 48 वरां भितर जाहीर जातलें। गोंयच्या खण उद्देगाची दिखा ताचे वेल्यान थारतली। सरकारान धोरणाचो मसुदो सोमारा सांजे तयार केलो। खण खात्याचे अधिकारी आनी उंचेल्या पदावेले प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक पसून हे प्रक्रियेपसून सरकारान पयस दवरले। मात प्रुडंटाक धोरणाचे दिकेविशीं कांय गजाली कळ्यात, त्यो अश्यो। हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण लिजांचें नूतनीकरण। पयले टप्प्यान 28 लिजांचें नूतनीकरण। उरिल्ल्यांचो निर्णय नवे धोरणा प्रमाण। उरिल्ल्या लिजा विशीं केस टू केस आदाराचेर निर्णय। तेच बरोबर 2007 उपरांत जाल्ले सगळे मायनिंग सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायला। हे मायनिंग केल्ले कंपन्यांक परत लीज दितना तांचे कडल्यान कायदेशीर रितीन कांय येणावळ काडून घेवपाचेर सरकाराचो विचार चल्ला। अतिरिक्त अधिभार घालून नवी येणावळ काडपाचो यत्न। हो अधिभार लादपा खातीर खासा फॉर्म्युला। अधिभार खण धोरण अधिसूचित जाता त्या दिसा सावन। अधिभाराचे निश्चित स्वरुपा विशीं सस्पेन्स। हो अधिभार कितलो आसतलो, तातूंतल्यान सरकार कितलो पयसो उबो करूंक सोदता हे विशीं अजून सगळें गुप्त दवरला। मात 2007 वर्सा सावन लादप सारकें जावचें ना अशें भाजपांतल्या एका गटाचें मत आसा। लोकसभा वेंचणुकेन भाजपाचे जाहीरनाम्यान पसून पयलींच्या काळान केल्ले उद्देगाचेर अतिरिक्त भार घालपाक विरोध केल्लो। ताका लागून हो अधिभार भविष्या खातीर घालपाचो विचार चल्ला। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। उदका स्रोत खात्याचो इंजिनियर किरण गोडबोलेच्या आत्महत्या केशींत काँग्रेस आमदार बाबू कवळेकाराचें नाव येवंक लागलां। बाबून शेनवारा सकाळीं त्या इंजिनियराक फोन केल्लो ही गजाल आलेक्स रेजिनाल्डान स्पश्ट केली। बाबून आपल्या मतदारसंघातलें एक काम खंय पावलां तें पळोवंक म्हूण खंय फोन केल्लो। सध्या पुलिसांनी घरचे आनी स्टाफ धरून 8 जाणांच्यो जबान्यो घेतल्यात। पुलीस कॉल्स डिटेल्स तपासतात। बाबू मात मिडियाक तोंड दाखयना। उदका स्रोत खात्याचो इंजिनियर किरण गोडबोलेच्या आत्महत्येच्या केशीन काँग्रेसीचो आमदार बाबू कवळेकाराचें नाव आयिल्ल्यान ह्या केशीन वेगळें मोडण आयला। शेनवारा सकाळीं आमदार बाबू कवळेकारान ह्या इंजिनियराक फोन केल्लो। काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान ही गजाल स्पश्ट केल्या। मात तो कॉल फक्त आपल्या मतदारसंघातलें काम खंय पावलां ताची चवकशी करपाक म्हूण केल्लो। As far as involvement of Babu Kolekar, it is like this. Babu Kolekar, I spoke to Babu Kolekar in the morning and he told me that he's a nice man and that he had no differences with him of any sort. Still, the investigation is in progress and the investigation feels that there is anything, they should feel free that there is no any pressure from us or anybody to avoid any investigation. Now, as far as the allegation is concerned, phoned him and told him that regarding some work,
and that work, in fact, he had told him that tell his senior engineer, that is the executive engineer, to contact me. That was the only conversation which transpired between them. आमदार बाबू कवळेकाराक संपर्क करपाचो आमी बरोच यत्न केल्लो, मात तो फोनार पसून मेळ्ळो ना. पुलिशेचो तपास चल्ला. सोमारा सांजे मेरेन पुलिशेन घरचे आनी ऑफिसांतलो स्टाफ धरून वट्ट 8 जाणांच्यो जबान्यो नोंद केल्यात. पुलिशेन सध्या गोडबोलेचो मोबायल आनी ताचे लँडलायन फोन कॉल्सांची चवकशी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोगो बीजेपीची युती कमीत कमी 10 वर्सां तरी उरपाची, जाय जाल्यार आनीक 5 वर्सां वाडटली म्हूण मोगोचो फुडारी आनी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान स्पश्ट केलें. बीजेपीचो विधानसभेतलो अर्दो कार्यकाळ जाल्ल्यान मोगोची साथ सोडची म्हूण बीजेपींतल्यान सूर येता. ताचेर सुदीनाक विचारलें तेन्ना सुदीनान ही उतरां काडलीं. पर्रीकार म्हणटा कार्यकर्त्यांनी तशें म्हणलें म्हूण चूक कांयच ना. विष्णू म्हणटा कार्यकर्त्यांक परिस्थितीची जाणीव ना. पळयात रिपोर्ट. 2.5 वर्सां उपरांत सरकाराचे कामगिरीचो अदमास घेवंक बीजेपीची निकतीच राज्य पावण्यार बसका जाली. थंय हो मुद्दो आयलो. बीजेपीचे स्वताचे 21 आमदार आसात जाल्यार मोगो कित्याक जाय हो प्रस्न. मोगो बीजेपीची वेंचणुके पयलीं सावन युती, मात आतां बीजेपीच्या कांय कार्यकर्त्यांक मोगोची नसाय जावंक लागल्या. मिडियान हाचेर सुदीनाक विचारलें. तो म्हणटा 10 वर्सां तरी युती हालची ना, गरज पडल्यार आनिकूय फुडें वतली. आमची युती आसा आनी युती अभेद्य उरतली. This will go for next assembly session also. Yes, we told that minimum 10 years, further extend to 15 years. तांकां नाका म्हणल्यार तेणी काडली जाल्यार आयज पळय महाराष्ट्रानूय जाला तशें आनी खंय खंय जाला तशें. ह्या हेचेर हांव एट दीस स्टेज कांयच कमेंट करूं शकना, कारण हो जाचो ताचो प्रश्न आसा आनी ह्या प्रश्नाक आन्सर लोक दितले. तांकां प्रत्येकाक दिसता, प्रत्येक पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक की आपूण खंय तरी वयर वचचो आनी आपूण आपल्या ती खुर्ची मेळची, पूण तशें जायना. ते डिसायड करपी लोक वेगळे आसता आनी हे सगळे त्या डिसायड केल्ले लोकांनी ठरयल्लें आसा. आमदार विष्णू म्हणटा कार्यकर्त्यांक परिस्थितीची कल्पना ना. MGP आणि BJP या दोघांची निवडणूक पूर्व म्हणजे प्री इलेक्शन युती आसली. ती युती हा म्हणून ह्या सरकार स्थितीत आयला. सरकार बरे तरेन चल्ला आनी ह्या बरे तरेन सरकार चल्ला आसतना ही युती मोडची जावं तोडची अशें कोणें म्हणप म्हणजे मूर्खपणा. म्हाका दिसना हातूंत तथ्य आसा. पार्टी वर्कर्स ऑन इंडिविज्युअल बेसीस दे कॅन डू लॉट ऑफ डिमांड. कितें आसा वस्तुस्थिती कितें आहा ती लक्षांत घेवपाक जाय. Unless you don't understand reality, unless you put your feet firmly in the ground, you should not make absurd statements. मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मात कार्यकर्त्यांनी अशें म्हणलें म्हूण चूक कांयच दिसना. Lot of people have different opinion. What is wrong if they express the opinion? फाटले वेंचणुकेन मोगो कडेन युती नाशिल्ली तेन्ना सीट बीजेपी आनी काँग्रेसीक वांटून गेले. युती केले उपरांत बीजेपी स्वता 21 आनी मोगो 3चेर पावली. मंत्रीपदां आनी चेअरमॅनशिपीन आशिल्ले कांय बीजेपी वाल्यांक दिसता मोगो कित्याक जाय. मात दोनूय पक्षांचे फुडारी सद्याचे परिस्थितीन ती रिस्क घेवपाचेर कांयच उलोवंक सोदिनात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक विराम.